सांगपाचें म्हणल्यार पळय आतां कितले 2 वर्सां जाली आतां 2-2.5 वर्सां जाली आमी पेमेंटा खातीर झगडटा प्लस आमी आमचे अलावन्सीस आसा ते सुद्दां आमकां मेळना म्हणल्यार पळय आमकां सॅलरी आतां डिसेंबराची मेळना परत आमकां पेन्शन आसा त्या पेन्शनूय मेळना परत टेम्पररी आमची डेली वेजीस वर्क आसा तांकांय बी पगार मेळना तशें आमचे बँक इन्स्टॉलमेंट आसा ते टायमार पावना 3 महिने जाले अजून पासून बँक इन्स्टॉलमेंट पावना आनी बँक आमकां हे करीत आसा की तुमचो इन्स्टॉलमेंट पावना तुमकां आमी तेजेर इंट्रस्ट बसयतले म्हणून सांगत आसा तरी आसतना आमचो तो इन्स्टॉलमेंट अजून पावना तेजे इन्शुरन्स आमचो पळय आमी मेल्यार आमकां इन्शुरन्स आमकां मेळचो ना 2-3 महिने जाले बँक आमचो इन्स्टॉलमेंट पावोंक ना अजून LICचो तशेंच आमकां युनिफॉर्म अलावन्स आमकां ऑक्टोबरान युनिफॉर्म अलावन्स दिवपाचे आसलेले अजून पासून युनिफॉर्म अलावन्स आमकां मेळोंक ना आमी कपडे घालिना जाल्यार आमकां कोण तरी येवन मारतलो थंय म्हणून आमचे कडेन पिंजलेले आसा थंयच आमी घालून काम करतात तशेंच आमचे MACP एरियाज कितलीं वर्सां जालीं आतां MACP एरियाज आमकां मेळना तशेंच आमकां 7 पे एरियाज लोकांनी सगळ्या डिपार्टमेंटान 7 पे एरियाज घेतलो तरी आसा आमच्या म्युन्सिपालिटीच्या हेतून अजून पासून आमकां 7 पे मारमुगांव म्युन्सिपल कावन्सील म्युन्सिपालिटी वास्कोची आसा तेणी आमकां अजून पासून 7 पे एरियाज दिवना परत DA एरियाज आमकां लास्ट इयराचो DA घातलो पेमेंटान पूण तेजो अजून एरियाज मेळोंक ना तशेंच आमचे ग्रेड पे फाटली ग्रेड पे आसलेली ती सगळी फायल करून रेडी दवरलेली आसा ती ग्रेड पे सुद्दां तशीच आसा आनी ह्या खातीर आमी सगळे आमचे जे अलावन्सीस आनी आमचो पेमेंट मेळपा खातीर आमी आयज काम बंद दवरलेलें आसा आमचो सॅलरी प्लस आमची जी अलावन्सीस आसा जे आमचे जे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी काम स्टार्ट करपाचें ना आमचो सगळ्यांचो एक निर्णय आसा की आमी काम बंद दवरतले जो पर्यंत आमचे कडेन कोण आतां अजून पासून CO कोणूच आमचे कडेन उलोवपाक येवना अजून पेमेंट पडोंक ना म्हणून सुद्दां आमकां कांय कोणी सांगूंक ना आमी आसात आमी थंड बसपाचे अशेंच काय कितें तरी तेजो निर्णय घेवपाचो आता हे जे म्हणटाय 8 तारखेर पगार 10 तारखेर पगार केन्ना केन्ना एशको प्रॉब्लेम जाला की पगार आमकां गायला पूण आमचे जे कटींग जाले जशें मेन लोन हाऊस लोन मागीर LIC ती नोव्हेंबराची जानेवारीन पावता आनी तेज्या भितर जर तर आमच्या मनशाक कोणाक कितें जालें आनी तेजी LIC कट मेवली तेजी फॅमिलीक फूल फंड मेवची ना सेकंड थिंग आमची जेन्ना वयर ऑफिसान पेमेंटान चोवन आमची लोन कट केले आनी ती सॅलरी तेंच्या नोव्हेंबराची जानेवारीन पावले बँकेन लेटर दिलें 2 लेटर बाय बँक येयला की आमी तुमकां इंट्रस्ट चार्ज करतले पूण आमकां आमच्या ऑफिसान आमी जेन्ना लेटर केले आमकां रिप्लाय कांय येयना आनी आतां जेन्ना आमच्या सुपरवायझरान आमच्या हायर अथॉरिटीक फोन मारले जाल्यार तो सांगता तेंकां एबसेंट मार पगार आयज ना हाल जातलो नाजाल्यार तेंकां सगळ्यांक गारो धाड ही धमकी वयरसून दिताय पयलीं आमी कॉन्सलाक ब्लेम करताले आतां आमचे एडमिनिस्ट्रेशन आमकां COय सारको ना 4-4 3-3 CO चेंज जाताय एडमिनिस्ट्रेटीव 2 गेले
पूण कामां वयर आमकां अशें करून कळटा की जे सीओ चेंज जायत रावताय तेंचे फायली थिंग वताय दुसरो सीओ येयल्यार परतून देखून आमकां फंड येना पयलीं आमचे रिकवरीक धाडटाले ते रिकवरी बरी स्टार्ट जाल्ली ती बंद जाली कित्याक सीओ चेंज जाला हो प्रॉब्लम आतां आमी म्हणटाय जेन्ना आमचे सॅलरीनसून आमचे अकाउंट सेक्शन जेन्ना आमचे सॅलरीनसून आमचे पेमेंट कट करून आमचे LIC जावं आमचो बँक इन्स्टॉलमेंट कट करता जाल्यार ती कित्याक धाडनाय आनी जर तर तेंकां फूल पेमेंट घालूं जायना जाल्यार सॅलरी त्या टायमार कित्याक करताय थोडे ते कितें जाता पगार सेम बँकेन वयता जे अमावंट इन्स्टॉलमेंटाचो कट जालो उपरांत हातीन 1,5-2,000 हेजेर हांवें स्वताक 2 लेटर केल्ले बाय युनियन एक आनी एक म्हाजे हितून पूण आयज पासून लेटराचेर कांय रिप्लाय ना कित्याक सीओ चेंज जायता झाड़ू नहीं पुट्टी नहीं अब 2 साल से पैसे से हम लोग झाड़ू पुट्टी लेता है अभी झाड़ू पुट्टी नहीं बोले तो कैसा काम करने का सेने सुपरवाइजर को झाड़ू पुट्टी पूछेगा तो घर को जा बोलता है हम लोग क्या करने का है I am holding additional charge of Morpunga Municipal Council. My main charge is Margaon. So I am trying my best to come here and do justice. एक झाले. I have met the workers. They are there at the doorsteps, on the steps. Their demands are genuine. They are not getting the salary on time. The deduction are not made. Banks are coming after them. They have to pay extra interest. This is happening for the last few months it seems. So I cannot say, but I have requested them, all the sanitation workers, to please join their duties and clean the areas. I have appealed to them to go and do their duties. Otherwise, if they want, they can continue. I told them, but they are adamant, saying that their demands are not met for since so many months. So I have no other option. We are trying our best to recover the amount. There are many major defaulters. We have also issued notices to them. Through your medium, I am requesting them to come forward and to clear the dues. I had also given a press notice saying that 31st of December was the date for those defaulters to come and pay the amount. Some have paid, many have still not taken any cognizance of that. So we have to go for a harsh action against them, punitive action like sealing of the shops and other things that will follow. Then I have taken their grievance. I will send it to the government to consider their demands favorably and give us some special grants, at least to tide over the situation as of now, so that we can make them work.